गोयची आर्थीक परिस्थिती सापूच गलगल्याक आयल्या. 2012 सुद्धा बरी आशिल्ली हें सरकाराचो तेन्नाचो आनी आतांचो येणावळ खर्च पळयल्यार कळटा. उद्देग थंड पडिल्ल्यान टॅक्स रेव्हेन्यू थंडावला तें कमर्शियल टॅक्स रिकव्हरींतल्यान दिसता. 2016-17चे 14,700 कोटीचे बजेट उरले एके कडेन आनी कारबार चल्ला दुसरे वटेन. दर म्हयन्याक कमर्शियल टॅक्स येणावळीचो हो तक्तो पळयात. हातूंत वॅट, CST, एंट्री, एंटरटेनमेंट आनी लक्झरी टॅक्स सगळे आयले. अर्थीक वर्साचे पयले 2-3 म्हयन्यांत पेट्रोलियम वॅटाची वाड सोडल्यार ते उपरांत जुलया सावन जी गळटी सुरू जाल्या ती अजून मेरेन आटापां येना. सरकाराचे टॅक्स वाडीचे टार्गेट 20%. मात टॅक्स वाडपाचो सोडून पडटा. डिमॉनिटायझेशना उपरांत तर टुरिझम सिजनांतूय टॅक्स येणावळीची हालतूच जाल्या. टुरिझम सिजनांतूय गळटी. पोरूं वर्सा सरकारान कमर्शियल टॅक्स जोडला 2,815 कोटी. सरकारान अंदू कमर्शियल टॅक्स येणावळीचें टार्गेट 20% वाडोवन दवरलां, 3,463 कोटी. मात सद्याची परिस्थिती पळयल्यार अंदूच्या अर्थीक वर्सा एप्रिलांत 16% वयल्यान सुरू जाल्ली वाड देंवन 4% पावल्या. फाटल्या 3 म्हयन्याची गळटी पळयल्यार मार्च म्हणल्यार 20 न्हू शुन्यार पावपाची. मायनिंग बंदी उपरांत शेक टुरिझमाचे हाल, तातूंत नोटबंदी, आतां बार्रांय बंद, अर्थवेवस्था वयर सरपाची कसलीच लक्षणां नात. 14,700 कोटीच्या बजेटांत स्किमी, कामां, बारीक सारीक प्रकल्प, पगार, पेन्शन, मेंटेनन्स धरून रेव्हेन्यू बजेट चालीक लावंक सरकाराक जाय म्हयन्याक 887 कोटीचें येणावळ. आयचे घडयेक सरकाराचे तिजोरेंत टॅक्स, बिगर टॅक्स, केंद्राचे ग्रांट्स, पॉवर सेल आनी केंद्राकडच्यान आयिल्ली टॅक्स येणावळ धरून म्हयन्याक पडटात 700 कोटी. म्हणजे म्हयन्याक 200 कोटीचो प्लान खर्च आनी बिलां फुडें धुकलून सरकार कसो तरी गाडो धुकळटा. सरकाराचे सगळे दावे कमर्शियल टॅक्साचेर एक्सपोज जाल्यात. मायनिंग बंदी आसतनाय 2013-14 टॅक्स 7% वाडटालो. आतां मायनिंग बंद, टुरिझम थंड, नोटबंदीचो इम्पॅक्ट आनी आतां बार्रांचेर निर्बंध. ते शिवाय GSIDC, PWD आनी वॉटर रिसोर्साची पेंडींग बिलां पावलीं 1,500 कोटी वयर. ते शिवाय वर्साक 1,500 कोटी वयर रीण. 7th पे आनी स्किमींनी तिजोरी रसतळाक. 2012-13 हें सरकार आयिल्लें तेन्ना दिगंबर कामतीच्या सरकाराची नॅगेटिव्ह बॅलन्स आशिल्ली 1,356 कोटी. आयची परिस्थिती अशीच उरल्यार मार्चा सावन नव्या सरकाराची हालत सापूच वायट. जाहीरनाम्याचेर U-टर्न जाले. आतां केंद्राच्या खुस्तार युनियन टेरिटरी. गोंयकारांक घडये UTच फावो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.